पावता आनी लोकांचो जो सपोर्ट आसा तो तुमी आज तांकां पळयला आनी भाऊन आमकां सगळ्या गोंयकारांक सदांच प्रावड केला आनी आज नरेंद्र मोदीजीन परत एकदा भाऊचेर विश्वास दाखोवन म्हणजे जे काम तांणी लास्ट टायमान केल्लें त्याच कामाची पावती म्हणून तांकां परत एकदा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पावर आनी मागीर रिन्युएबल एनर्जी तांकां दिल्ली आसा. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारां खातीर ही सगळी अभिमानाची गोश्ट आसा. भाऊन इतली वर्सां जालीं आतां 6वें पावट जालें आमचे गोंयची सगळे जनतेची सेवा केल्ली आसा. प्रत्येक गोश्ट गोंयच्या सगळ्या सावथ पळयना नॉर्थ पळयनासतना सगळ्या गोंयकारांक फुडें घेवन ते गेल्ले आसा आनी ताचीच पावती खंय तरी आज नरेंद्र मोदीन तांकां परत एकदां मिनिस्ट्री दिवन घेतिल्ली आसा. म्हाका ही मिनिस्ट्री पावर ही सदांच सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता आनी पावर ही सगळ्यांक गरजेची आसता आनी तातूंत भितर आमच्या आज एका गोंयकाराक म्हणजे आज त्या कॅबिनेटान स्थान मेळिल्लें आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांकूच उमेदीची गोश्ट आसा. पावर क्षेत्रांत खूब कितें करूंक शकता आनी त्या खातीरूच विश्वास दाखोवन ही डिपार्टमेंट येदो व्हडलो आसा की तातूंत भितर कोण तरी बरो सिन्सियर आनी एफिशियंटली काम करपी मनीस जाय आनी त्या खातीर भाऊची निवड करून आज खंय तरी भाऊक ते मिनिस्ट्री मेळिल्ली आसा. सगळ्यांक उमेदीची गोश्ट आसा आनी आज तुमी पळयलें जसो आज चल्लो सांगा दिसलो की इतलें प्रेम आज लोक भाऊचेर करता. मोदीचो दीस आनी इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. ते आयज एदी व्हडली जबाबदारी आयज आमच्या भाऊचेर दिल्लेली आसा आनी ताका आमकां प्रमोट करून आयज तो पावर मिनिस्टर जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे रिन्युएबल एनर्जी सोलर एनर्जीची आयज तुमकां खबर आसा जे आयज देशान बदल घडपाक लागलेलो आसा ती सोलर एनर्जीचे म्हणजे हेजेर भरपूर काम चालू आसा आनी एदी व्हडली जबाबदारी आयज देशाची जी आमच्या भाऊचेर दिल्ली आसा ती आयज तेजी कॅपेसिटी तेजी कॅपेबिलिटी लागून आयज ताका दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या गोंयकारांक सुद्दां जावंक शकता कित्याक गोंयकारांक सुद्दां जी आयज आमची सोलर एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी जो पावर सेक्टरान जो प्रॉब्लम आसा म्हाका दिसता हो मॅक्सिमम बेनिफीट आमकां गोंयाकूय मेळटलो तशें आख्या देशाक मेळटलें आनी भाऊ आयज येदो व्हडलो सिजन पॉलिटिशियन आसा सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो 6 टायम आयज पयलीं आमदार म्हणून जिखल्यात ते मागीर MP म्हणून आयज 6 फावटी ते जिखलेले आसा. सो जो ताका प्रेम आख्खो नॉर्थ गोवाचो आनी आख्खे गोंयकारांचो जो तेजेर बाबतीन प्रेम आसा तो व्हडलो प्रेम आसा आनी आमी सगळे जाण खंय तरी भाग्यवान आसता कित्याक तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमकां खंय तरी काम करपाक मेळटा आनी पावल फुडें घेवन आमी प्रयत्न हे सगळे जे कितें आज जी कितें पावर मेळ्ळा आनी जे कितें मिनिस्ट्री मेळ्ळा ते सगळे आमच्या नॉर्थ गोवा आनी सगळ्या गोंयच्या मतदाराचे आशिर्वाद असो हांव मानता आनी येणाऱ्या काळांत जें कितें मेळ्ळा तें गोंया खातीर प्रायोरिटीचेर गोंयचो विकास करपाक जे शक्ती आमी लायतले अशें हे गोंयकारांक सांगता. भाऊ तनमाळाचो प्रोजेक्ट चलता गोंयांत जायते कडेन थोडे ऑपोजिशन आसा तर तुमी कशें ताजे म्हणजे पावर डिपार्टमेंट वापर करून गोंयांक कशें तुमी डेफिनेटली जे कितें गोंयांक जाय ताका योग्य पद्दतीन ताचे कडेन कन्वर्सेशन दवरून जे कितें अडचणी आमचे आसात कारण गोंयचो एनर्जी ही सगळ्या विकासाचें मूळ आसा आनी एनर्जी मेळ्ळी की सगळो विकास योग्य पद्दतीन जावंक शकता. काही गैरसमज आसात काही जो गैरसमज आसा ते पयस करून समजूतदारपणे गोंयच्या विकासात जे कितें बरें जाता तें आमी करपाक म्हाका दिसता व्हडलोसो प्रॉब्लेम येदे व्हडले तुमकां जैत मेळ्ळे भाऊ आयज तुमी मंत्री जाले कितें सांगूंक सोदता आयज तुमची मेसेज कितें आसा गोंयकारां खातीर? इतलीच आसा आमकां सगळ्यांक म्हणून ह्या गोंय वयर काडूंक जाय आमचे गोंयकार पण दवरूंक जाय आमचे गोंय राखून दवरूंक जाय आनी त्या खातीर ज्यो ज्यो काही अडचणी आसात गोंयच्यो ते केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान आनी राज्य सरकाराच्या मदतीन आमकां त्यो सगळ्यो पुरे करपाक. थँक्यू भाई.